नमस्कार. आम्ही हा पेडणे कोंडलवाडा हांगा पालयेकर आणि नेमलेकर फॅमिली हांच्या घरांत आमी पळयल्यार दोणे आनी पत्रावळीन एक सुंदरशें ताणें डेकोरेशन केलां पालयेकर आनी नेमलेकर फॅमिलीन. आनी आमी आज तांचे घरा कडेन येयल्या आनी तांचे कडेन उलयतले की मोटिवेशन आनी इन्स्पिरेशन खंयच्यान मेळ्ळें म्हणून. आनी योगेश आमचो फ्रेंड आहा ताणी तो हेज्या फाटल्यान एक मोठो असो तेजो हात आहा. आनी तांचे काका जे आहात, नाव तुमचें? मधु पालयेकर. शंभू पालयेकर. हांणी सगळ्यांनी ताचो साथ दिला. ही तांची सगळी फॅमिली. दादले तशे बायलांनी ह्या डेकोरेशनाक हेल्प केल्लें आसा अशें योगेश म्हणटा. तर आतां आमी उलोवया बाब शंभू पालयेकर. शंभू पालयेकरा कडेन. शंभू बाब कशें ही कला आमकां पयलीं खूब वर्सां पासून आमच्या हेतून आहा, आंगान भिनलेली आसा. तेन्ना आमी कितें केलें, पयलीं बारीक बारीक करताले, मागीर आस्ते सगळ्यांचे पळोवन पळोवन व्हडले करपाक लागले. आनी आतां अशें जालें की आमचे पुतणे चलो हेंच्यांक भायल्यान खूब अशी हे मेळपाक लागली, सपोर्ट मेळ्ळो आनी ते आमी व्हडले केले आतां. त्यामुळे ह्या पुतण्यान ह्या फावटी म्हणून आपण एक इको फ्रेंडली करता आनी तेचे सगळे विवरण तो दितलो आतां हेच्या फुडले. योगेश, एक सुंदरशें तुवें डेकोरेशन केलां, आख्ख्या गोंयान फामाद जाल्लो आहा तूं 2 दिसांनी. आनी तुका एक आयडिया खंयच्यान येयली? ती आयडिया हांवें पयलींसून म्हाजी तकलीन आसलेली, खूब 3-4 वर्सां पयलीं करतलो म्हणून. मागीर हांव चिंत्तालो खंय मेळटलें म्हाका हें सगळें, जातलें काय ना. म्हणजे सगळो मेन पावर चड आसलो म्हाका. मागीर हांवें तुरमेन ट्राय केलें. म्हाजो एक भाव आहा सिद्धेश पालयेकर, तोय बिजी आसता, मागीर ताका आतां येवपाक मेळना म्हणून हांवें हें घेतलो. पळया म्हणल्यार करयात म्हणलें फाट. खर्च तर आसाच, पूण तूं स्वता कामाक आसता आनी ताजे मागीर तुका हो सगळो करपाक कितले दीस लागले आनी कसो तुवें टायम दिलो? हो टायम हांव सकाळी ड्युटी वयतालो आनी म्हाजो फ्रेंड आहा आकाश म्हणून, तोय म्हाका खूब तेणी हेल्प केला. तो आनी हांव येताले आमी हांगा, आमी दीस रात हांगा दीस काडटाले. 8 दिसांनी कंटिन्यू कंप्लीट केला आमी. 8 दिसां भितर सगळं कंप्लीट केलें. तुका इतली पत्रावळी आनी दोणे हे खंयच्यान तुवें अरेंज केले? हे हांवें बेलगांवसून हे केलेले सगळ्यांक कोणाचो. टोटल म्हाका एक 3,500 तेचे वयर गेला पत्रावळी आनी दोणे 1,500 गेला. 1,500 कितें. योगेश, तुवें हे फर्स्ट टायम असो डेकोरेशन केला की हाज्या पयलीं तुवें केल्लें? ना, हे फर्स्ट टायम केला हांवें. पण तो म्हाजो भावाक हांव खूब हेल्प करतालो. आनी म्हाजो तो भाव आतां ड्युटी बिजी आसा, तोच हे करतालो चडसो. ओके, थँक्यू योगेश बाब. रौनक, तुवेंनूय हेल्प केला हातून, कितें म्हणूशें दिसता तुका? हय, सो आमचे योगेश बाब जो आर्किटेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टाचो म्हणटलो, प्रोजेक्ट गणपती डेकोरेशन, आनी खूब मेहनत घेतलेली आसा. आमचो बारीकसो पर्सेंटेज आसा भितर हेल्प करपाक. सो ब्युटिफूल कॉन्सेप्ट, चिंतूंक नासतलें कोणी अशें लायक अशें जातलें म्हणून. तिणें म्हाका सांगलेलें पयलीं अशें चिंतलां. हांवें म्हणलें ओके, लेट्स गो हेड विथ इट, बरें जातलें म्हणून. आनी असो रिस्पॉन्स मेळटलो म्हणून खबर नासलेलें. लायक आमी सोशल मिडियाचेर जस्ट अपलोड केलो आनी आय थिंक तो व्हायरल जावपाक लागलो, रिशेअर्स रिपोस्ट जायत रावले. सो बरें दिसलें आमकां. लायक ऑल क्रेडीट टू योगेश बाब आनी फूल फॅमिली. सो गणपती बाप्पा. योगेश, तुवें डेकोरेशनाक कॉम्पिटिशनाक बीन गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. येस.